इवन तांकां सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा की तुम्ही उदक डिवॉटरिंग करपाचें न्हू, उदक पंपिंग करपाचें न्हू आनी भायर मारपाचें न्हू, तरी आसतना हे केअर करिना कोणाक. आज 10 दीस पयलीं सगळो मया मतदारसंघान सगळो उदकाक लागून सगळो लोक सगळे रस्त्यार येयल्ले. त्याच दिसांनी हेंच्यांनी हे उदक भायर मारपाचें चालू केलां. सगळे झरी तळी सगळे आमच्यो सगळे सुकलेले आहा आनी हे सगळें सेटींग आहा हेंचें. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गोश्टी आमी लेटर धाडला ते काय केअर करिना. आयज हांगा पर्वरी सायडीक पावसाचें उदक एकटें करून आतां ते फिल्ट्रेशन प्लांट घालूंक सोदता. आमचे कडेन उदक हे पळय भरलेलें आसा. इजिली हांगासर आमी फिल्ट्रेशन प्लांट घालून आमकां उदक प्रोवायड करूं येता. PWCची गरज ना. आणि हे शेत एक बऱ्यापैकी पिकाऊ शेत हे कंपनीच्या ह्या तिनूय कंपनीच्या कारणांक लागून हे शेत आता 2005 पासून हांगा कांय कुड्डी फुलोवंक ना. त्या मायनिंग पिटांसून घोग्यांनी म्हणजे दिसाक हजारांनी बॅरल उदीक ह्या भितरसून हांगा दर्याक सोडटा. हांगा गोंयान उदकाचो थेंब ना म्हणून लोक बॉब मारतात. जे उदकाचो बार्देश सारकिल्ल्या लोकांक आतां गरज आहा टँकरान भरून तांकां तरी दिवचे बाबड्यांक. हे उदीक अशें सोडटा ते पळोवन काळीज हें जाता, सामकें कळवळटा. हें आमचें रक्त सोडलेल्या भशेन दिसता. तेका लागून सरकारान कितें तरी सरकाराक कितें चाड आहा जाल्यार सरकारान हेजेर कितें एक्शन घेवंक जायी. आज जवळ 70 हेक्टर सुमार जमीन पडींग आसा आनी अशा परिस्थितीन लोकांक उदक पिवपाक मेळना. म्हादई खातीर व्हडलो लढो चल्ला पूण सरकारी यंत्रणा इतकी निश्क्रीय आहा. आमी अनेक वेळा तांकां विनंती केल्यो की पंप करपाक दिवंक नाका खाण कंपन्यांक. पंप करता आणि पोईंग मारता रिव्हर्स. अस्नोडा पार रिव्हर आसा न्ही थंयसर मारता. दुसऱ्या वाटेनसून वज्राच्या वेळानसून उदक भायर मारता. आतां अशा ज्या अडचणी आमच्यो सगळ्यो बांयो आटलेल्यो आसा, झरी आटलेल्यो आसा, एक गणाची तळी सोडली जर नाल्यार एकाय उदकाचो स्त्रोत जिवंत ना. 24 आवर्स उदक भायर मारता. जवळ 3000 हॉर्स पॉवरचे पंप लायले हांगासर. सरकारी यंत्रणा कांयच करिना. आमची अशी रिक्वेस्ट आसा ह्या मिडिया मार्फत की हेंच्यांनी ताबडतोब जे उदक भायर मारता तें बंद करपाचें.